सुरवातेक गीत घेवया पेज 199 R43 जोई जेजू. सगल्यांक देव बरें दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयज आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची सोगटा संवसाराच्या राजाची दोबाजीक परब समोर उमता. वर्साचो वो निमाणो आयतार. फुडल्या आयतारात सावन आमी क्रिस्त येण्याची तयारी करूंक लागतल्या. एक वर्स रोखडेंच सोंपलें. तर आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक ह्या वर्सान सगल्यांनी आतां आमी हांगसर मास्क घालून आमचें जिवीत सारूंक लागल्या. हो बदल घडोवन आयिल्लो आसा आमच्या जिवितान. हे महामारीक लागून कोविड-19 लागून सगळेंच आमचें जिवीत बदललेलें आसा. पूण आमचो भावार्थ उणो जावंक ना, तो अदीक उखण जाल्लो आसा. आयज आमचो धाकटो भाव जॅस्पर सेन्झेल रोजारियो जेजूक तो आपल्या काळजांत घेतलो. ताच्या जिविताचो तो राजा म्हणून ताका वळखतलो आनी वळखोन ताचें सगळें आपलें जिवीत सारतलो. तो ताचे पांय पासत क्रिझोस्तिमो रोजारियो आनी माय सेंट्रा डिसुजा तांचे पासत मागया, कित्याक हो भुरगो तांकां देवान फावो केलो आनी खूब मोग ताणें त्या भुरग्याक दिलेलो आसा. आमी देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासत मागया. तर ह्या दोबाज्यान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जिवेशी मारलेल्या मेंढऱ्याक फावो सगली पदवी, तशेंच गिरेस्काय, जाणवाय, बोळ आनी वाखाणणी, मोहिमा आनी सोमराज तांचीच शासनाच्या शासनाक. वय आमी तो जेजूक आमच्या जिविताचो धोनी म्हणून धरूंक ना आनी आमचें जिवीत तो ताचे बरोबर आमी सगळोच सारूंक ना जाल्यार आमी एकामेका कडेन भोगसणे मागया, कित्याक तो आमच्या सगळ्या सोबेन जियेता. पूण हें आमी पळोवंक ना. आमी फकत आमच्या आपलेपणांतूच रावल्यान हें आपलेपण काड म्हणून आतां आमी देवा कडेन विनंती करया आनी आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिवन एकामेका सोबें जेजू क्रिस्ता सारकी आमी जियोंक मदत करूंक एकामेकाक आमी ताची कृपा मागया. सगळीं जाणां काळजांत थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध.
ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगपार मारये सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशीर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. Mój देवाक उर्सोर्गियानी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोदपोदवेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दार वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवाक उर्सोर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तो संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवाक उर्सोर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवाक उर्सोर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. मागुया. सोरपोदवेदारान शासनाचे देवा आमच्या दोयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगटा संवसाराचो राजो तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटयली सगळीं रचना तुजी सेवाक चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणोवंक पावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. आमेन. देवाचे उतरात आमी शिंतीदान चित दिवन आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयल्लो आनी ताका ताचेशी वेलो.
ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरजांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचो लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताची राजवटकेचे केन्नाच निसंटन जावचें ना. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. परतून म्हणुया, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. आमचो जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. ओरोंबाक थावन तुजे सिंहासन घोट उबें आसा. सासणाक थावन तूं आसाय सर्वेस्पोरा. आमचो जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजे उतर कधीच हालोना बदलना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्पोरा तुज्या घरांत फांगतोली पवित्राय. आमचो जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो कातरीचो साक्षी मेल्लो मोदलो माळगोळो जल्मलो. संवसारांतल्या पातशांचो पातशा. त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग कोत्ता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवन काडल्यान आनी आपल्या बापाची सेवा करून यज्ञीक राजकूल आमकां केल्यात. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदां. आमेन. हो पळयात, कुपां बरोबर येता. सगलीं ताका तोपल्या तीं लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो पदवेदार सर्वेस्पर देव म्हणटा. हांव व्हरून आनी शेवट. देवाचें उतरें. देवाचे वडपकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्पोराक, soy सर्वेस्पोराक, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्पोराक, soy सर्वेस्पोराक, soy, 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 soy. Utor moja devache, kazan końcun dowota. Orpon moja jivache, kapta bhakti novata. Soy सर्वेस्पोराक, soy सर्वेस्पोराक, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्पोराक, soy सर्वेस्पोराक, soy,
दिसभर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या पिलातान जेजूक म्हणलें तूं जुदेवांचो राजा जेजून परतिपाळ केलो हें तूं तुजेच सोस्तुंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां पिलातान म्हणलें हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला कितें केलां तो तुवें जेजून परतिपाळ केलो म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय पिलातान ताका म्हणलें म्हणटूच राजा तूं जेजून जबाब दिलो हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें ह्याच पासत हांव जल्मलां ह्याच पासत संवसारांत आयलां सोगटाक गोवाय दिवंक जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता भयणीनो आनी भावनो जेजू कसलो राजा तो ताणेंच आमकां सांगलां हांव ह्याच पासत जल्मलां ह्याच पासत संवसारांत आयलां सोताक गोवाय दिवच्याक जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात जेजू जावन आसा सोत आनी हांगसर ह्या सोतांत जीं कोण जियेतात तांचो तो राजा ताचे भाशेन जिवंक जाय जाल्यार आमी ताका आजीर जावंक जाय आनी ताचें आयकूंक जाय आतां आमी कितें करता ताचें आयकता खूब पाटी आमी आयकना आमी ताका बोजता खरो पूण आमी आमचे वस्तुंगी आमचे वतीन ताका बोजता आमी हे भाशेन जावंक जाय आमी ताका आजीर जावंक जाय आनी तो मागीर आमकां सगळें कळीत करता जें तो आमकां कळीत करता तें आमी पाळूंक जाय तेन्नाच की तो आमच्या जिविताचो राजा जातलो आनी जिवीत कितें तोच जावन आसा जिवीत आमकां कूड आनी मन दिलेलें आसा पूण जिवीत जें आमी अणभवता आमचे कुडींत आनी मनांत तें जावन आसा जेजू सुस्कारांतल्यान आमकां तें मेळटा म्हणटच आमची वाट कोण तर जेजूच जावन आसा आमची वाट आनी ताणें आमकां सांगलां हांव जिवीत सोत आनी वाट कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं तर सर्गीच्या बापान आमकां सगळ्या जाणांक रोचल्या फकत एका पासत ताका जाणो जावच्याक ताका वळखोवच्याक ताका आजीर जावच्याक ताचो मोग अणभवच्याक आनी ताच्या मोगान बरोवन आमी एकामेकाचो मोग करच्याक हें जावन आसा सोत आनी हें तर आमी पाळीत सगळ्या बाकीचें आमकां फाव जातलें एक फावटी अशें घडलें डेन्मार्क म्हणटा पळय थंयसर जे जुदेव आसलेले तांकां हिटलरान मारून उडोवंक जाय म्हूण सांगलें आनी ताणें असो हुकूम दिलो की सगळे जुदेव पळय आसात ताणें हांगसर एक पट्टो घालूंक जाय आनी थंयसर एक दाविदाचें नेकेत्रू आसूंक जाय म्हणजे ह्या दाविदाच्या कुळांतल्या जुदेवांक सगळ्या जाणांक मारून उडोवंक जाय म्हणटच त्या डॅनिश राजान कितें केलें जाणाय
ताणें असो हुकूम घातलो की सगल्यांनी तें बँड घालूंक जाय, कित्याक हांव तांचो राजा. ते तर मरून वेतात जाल्यार हांवूय तांचे बरोबर मरतलों आनी आमी सगळीं जाणां तांचे बरोबर मरया, असो म्हणून ताणें हुकूम घालो. पूण कितें जालें? हें जालें की ताका लागून सगळीं जाणां मरोन गेलीं. पूण तो ही खरी खबर न्हय, हें अशें जावंक ना. ही एक फकत तें काणी. पूण जेजून तशें करूंक ना. जेजून आमची सगळ्यांची पातकां आपणाचेर घेवन तो आमचे पासत खरो मेलोलो आसा. कोण फुडारी आपले पोरजे पासून मरोंक तयार आसा? बापूय आवय आपल्या भुरग्यां पासत खूब वावुरतात, पूण खरेपणी आमी तांचे पासत मरोंक तयार आसा. केन्ना कळटलें तें? जेन्ना ती पातकां जियेतात, ती सारकीं जियेनात तेन्ना. कालूच म्हाका एक वस्तुरीन सांगलें, म्हजो पूत इतलो बरो आसलेलो, पूण कितें जालें तें हांव नकळो. तो आतां सारको ना. तो व्हडल्यान बोवाट मारता, किवच्यो मारता. आमच्यान ताका सांवरांक जायना म्हणून ताका एका घरांत घातलेलो आसा, पूण थिंसर पुरान ताका सांवरांक जायना. आनी म्हाका एकदम दूख भोगता. ताका जेन्ना हांव घरा हाडटा, तो इतल्यो किवच्यो मारता, म्हाका तो जिवेशी मारूंक येता. हांव सद्दांच मागता ताचे पासून. हांव नको कितें करपाचें, हांव फकत देवा कडेन विनंती करता, सायबा ही कितें म्हणून घडलें, कित्याक लागून घडलें, आनी कितें म्हणून आनी करचें. हे भाशेन खूब फावटी आमकां कळना कितें करपाचें, कितें करूंक नाका पळय तें. हांगसर आमी देवाची मदत घेवंक जाय, आनी आमी सगळे जाण घेता. तेन्नाच की तो जो आमच्या जिविताचो धोनी आसा, राजा आसा, तो सगळें सारकें करतलो. ताचे सोबें आमी जियेता आनी ताचे सोबें आमी मरता. हे भाशेन आमी तो ताका आमचो धोनी, सोडवणदार आनी राजा म्हूण पत्करीत जाल्यार आमकां भिरांत ना. कित्याक ह्याच असल्या संदर्भांत आमकां हें सगळें घडटा आसतना ताका तर आमी एकवटून रावत जाल्यार आमचे भितर ती शांती आसतली. पळयात कशे भाशेन जेजू पिलाताक जबाब दिता. पिलात समजता की ताच्या हातीन हो सगळो कारभार आसा, ताका सोडोवच्याक वा ताका मारून उडोवच्याक. आनी जेजू ताका सांगता, तुका तो अधिकार ना. तुका तो अधिकार दिलेलो आसा, पूण कोणा कडून तो मेळलेलो आसा? म्हज्या बापाय कडून. आनी हांव ताचें आयकतां. तूं तर हें कोत्ताय, तूं न्हय, तें ते भाशेन घडलेलें आसा. हांव म्हज्या बापाचें आयकतां आनी तो म्हाका सगळें बरेंपण दितलो. आनी हाका लागून जेजू सगळो गोत, हे सगळे संकश्ट आपणाचेर घेता आसतना एकदम सगळें बापाक एकवटून सोंसता आनी आमचे पासत तो मरता आनी आमकां तो सुटका सोडवून दिता. आनी ताका लागून आमच्यान केन्नाय ताचे शीं रावंक जाता आनी तो आमकां त्या त्या स्थितीन शांती हाडटलो, गोठाय दितलो आनी खरेपणी आमच्या जिविताचो राजा म्हणून तो आमकां कळीत करतलो. हो प्रत्येकान अणभव घेवंक जाय. म्हणून भावनो, आमी मागया. आतां रोखडेंच नोयेन फेस्त स्टार्ट जातलें, पूण ही स्थिती कितें? इतलो काळ पावस पडला, दोनपारसान रातीक पर्यंत तो पडत आसलेलो. सगळें पळय वलें जाल्लें आसा, सगळें आतां बोडलेलें आसा. पूण तो राजा, आमी ताचेर पातयेवन रावया. कितें जातलें, कशें जातलें, आमची येवजणी प्रमाणे न्हय, पूण बापाची येवजणी प्रमाणे तें घडोवन येतलें आनी आमी ताचें आयकून फुडलीं पावलां मारया. तर हे भाशेन जिवच्याक सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सोबें येता, ताका आमी सगळें आमचें समोर पुया. आमचें चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, हातून आमी कोण पळय ती आमकां कळोवन येता आनी दुसऱ्यांकूय. तर हें सगळें जेजू सोबें दवरया. तो खरेपणी आमच्या जिविताचो राजा, तोच जावन आसा आमची वाट. ताच्या स्वतान आमचें जिवीत सारया आनी ताचें आयकूंक आमी पुर्ती जावया.
सगळीं आतां आमी उबी रावन आमचो बावार्थ उच्चारया. सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो, आंकवार मारी थांग जल्मलो, पोंस पिलाताक खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसूब करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव कुटुंबीक देव ह्या विश्वासान आमच्यो गरजो देवाक युक्त करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र गोरेब्याचें चित्र आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आपलें गोवळीक मुणयारपण दर एका कुटुंबाक सोवें हुस्को दाखोवंक आनी सोम्या जेजूच्या रायपणाचे गूण फांकरावून बापा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली पदवी खंय तावन आयल्या हें वळखून घेवन पोरजेची मोगान सेवा करूंक आनी दुर्बळ्यां सोवें हुस्को दाखोवंक देवा लागीं मागुया. कुटुंबाच्या वागण्यांनी आपणाक लागू जातली जबाबदारी वळखून सोम्या जेजूच्या राजाचें जिवीत जिवंक आनी कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. वादळ मोडांक दुखांत कोश्टांक आनी आडखडींक सांपडलेल्या कुटुंबांनी देवाचेर तीर बाबात धरूंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची खाजगी मागणी देवा मुखार मांडया. आनी विशेष करून जॅस्पर सेंझेल रोजारियो आयज जेजूक तो आपल्या काळजान घेतलो ताचे पासून आनी ताचे पांय माय पासून मागया. आनी आमचें हें नोयन आनी फेस्त बरे भशेन जावच्याक आमी बापा कडेन मागया. सर्गींच्या कौटुंबीक देवा, आमचे कुटुंबीक हुस्के आनी दुसऱ्यो गरजो तुज्या हातान आमी घालता. तर कोरोना व्हायरस पयस करच्याक आमी तुजे कडेन विनंती करता. सोरपोदेदार आनी काकुळसा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें बसत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती खणवाळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक
तुझे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. बेटोने वेळार गीत घेवया पेज 35 C16 दुंपाचो जोसो परमोल. भयणीन भावनो मोचे आनी तुमचे बलिदान आनी मागणी ही देणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तुसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा पातकांचे बोक्षणे जोडून सगळ्या मनशांक तुझे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटावन म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पुदेदार आनी सशनाच्या देवा सोर्व कल्याण सोर्व जाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर्व रचनेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक शासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सोयस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकपाच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे काळशेंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो दरमेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोड तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजय बागेवन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन फ्रांसीसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सगळीं आमची इंतेसां काळजांत धरून ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आतां आमी जेजूच्या एकवटान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुरकेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटयान सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्या तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सुरशिल्लो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादाक वेळार गीत घेवया. पेज 67. प्रिती मोग आसता थंय. D36. आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या जिविताचो राजा
ताका एकवटून आमी हो वेळ सारया. आनी फकत आमचोच न्हय, आख्ख्या सोगटा संवसाराचो तो राजा. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, सुमी जेजू क्रिस्त सोगटा संवसाराचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाचीक परबे दिसा अमोल जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान स्वर्गीताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसो गत बसात. सगळ्या जाणांक हांव दिनवासतां. जाणेन हांगसर आमकां तरेतरेची मदत केल्ली आसा. दिसान आमचे पासत गायन केल्लें आसा. तुमी थोड्यांनी वाचपां केल्लीं आसा. हांगसर आमचे कोलॅबोरेटर्स आमकां मदत करतात ही सगळी बंदोबस्त करच्याक. दया आमकां मिडियाचें काम करता. हेरां सगळीं आमकां तरेतरेची मदत करतात. आनी तुमी सगळीं जाणां हांगसर येवन भक्तीन वांटो घेतात. आनी तुमीच न्हय, हजारांनी आनीक आख्ख्या संवसाराक ह्या आमचे भक्तीन, ह्या आमच्या मिसांत वांटो घेतात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी सगळ्या जाणां बरोबर ह्या दिसांनी मागता आमचें नोयन आनी फेस्त बरे भशेन जाल्या पुरो म्हणून. पावसान पळय कितें केलेलें आसा, हाल केलेले आसा अशें दिसता आमकां. पूण आमी पातयेवन रावया. तो सोगटा संवसाराचो धनी आनी हें सगळें सेवा धर्माचें काम आमी करता खरें, पूण तो ताचो धनी म्हणटो ताचेर आमी सगळें सोंपोवया. कशे भशेन आमी प्रतिसाद दितले तें ताचेर अवलंबून आसा. तुमी जाणात की आतां 23 सांगे 6 आमी माडी दवरलेली आसा. माटवान दवरलेली. कितें जातलें तें तो आमकां सुचयतलो. थिंचोर ओ भितर तें देवाचेरूच अवलंबून आमी रावया. तो जाणा. आनी हेरां मिसांय 10 मिसां आमी दवरलेलीं, कित्याक अंतो दवरपाक चड लोक नाका जावच्याक. म्हणजे एका वेळार खूब लोक आसतालो, ताका लागून फकत 5,000ची सिटींग कॅपॅसिटी केलेली आसा आमी. तर मास्क घालून येवंक जाय, सॅनिटायज आमी करतले तुमकां जाता तितलें, आनी मागीर अंतर धरून बसोंक जाय. येथाणा मागीर थोडी सवकास वचोंक जाय. अशें सगळें करूंक जाय. आमी करया जें आमकां देव सुचयतलो त्या प्रमाणे. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां उबे रावन आमी निमाणो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपुतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. गीत घेवया पेज 175 R1. घेवन फ्रांसीसच्या वेळा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सर्वणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन.